3 वर्सांनी जाता ही जात्रा न्ही, कितें म्हणटा? जात्रा म्हणजे तिसाला परब, तिसाला 3 वर्सांनी एकदां जाता. हाजे पयली वर्सा टक मोल्टो जाता आनी ह्या टक्या वेळार सगळ्या लोलये, पैंगीण आनी खरगाळ ह्या गांवांतल्या देव दैवतांक आमंत्रण दिल्लें वता. टका वाचन जाता प्रत्येक देवळा कडेन आनी जवळ जवळ 8 दिसांचो संचार आसता. सगळीं 52 बिरुदां सह लवाजम घेवन हो तिनूय गांवांक भोंवता. बेताळाची खडगे घेतिल्लो जो अवसर आसा तो तिनूय गांवांक भोंवता. ताजे बरोबर मोठो जमावूय आसता. हो टक जालो की दुसरे वर्सा गड्यांची जात्रा जाता. ही गड्यांची जात्रा म्हणजे 4 गडे जे वयर हाजे राहाटाचेर बांदतात. हो राहाट जवळ जवळ 45 फूट उंचीच्या खांबाचेर चढयिल्लो आसता आनी ताका वले वस्त्रान बांदून तांच्या भुजांक बांदतात आनी पांयांक बांदतात. ताजे पयलीं तांकां गरी तोपली वतात बेताळाच्या मुखार आनी पयलें ते ज्या ठिकाणा वयल्यान येतात ताजे नंतर तांकां गळा भेट जावन मांयचे कडेन न्हाण घालतात, पोशाख करतात आनी पोशाख करून आदिपुरुशा फेर घालून जेन्ना ते बेताळ देवळाच्या पटांगणां येतात ताजे नंतर गरी टोचपाचो हो विधी जाता आनी ताजे नंतर ते वयर चडयतात. तांकां वस्त्रांनी बांदतात आनी राट चारय जाणां बांदले की पयलीं क्रमान बांदतात. पयलीं म्हालगडो आनी मागीर बाकीचे 3 गाडे आनी ताजे नंतर राट घुंवडायतात आनी हो राट घुंवडावन 1-4 फावटी जालो की मागीर जो म्हालगडो आसता तो सगळे सकयल्ले जमावा विचारता. लोलयेकार आयले, खरगाळकार आयलो, पैंगीणकार आयले आनी खरगाळकार आयलो अशें विचारता. सगळे होय हय म्हूण प्रतिसाद दितात. चौगुली बसले आनी खुशी जाली काय म्हणून विचारता. खुशी म्हणजे संतुश्ट जाली तुमी आनी जाली म्हणून हय म्हणून जेन्ना प्रतिसाद मेळटा तेन्ना परत एकदां 2दां आज तर खूबच फावटी राहाट फिरयलो आनी सगळी लोक आनंदान आनी उमेदीन हो थरारक जो असो प्रसंग आसा तो पळोवन खुशी जावन आपापले घर गेले. सगळ्यांक त्या बद्दल आमी उपस्थिती अंदू चड आशिल्ली, अंदू लोक चड उपस्थिती म्हणजे कितें जाता की हाजे पयलींच्या वर्सा आमचो अनुभव असो आसा की पयलीं 2-4 हजार जर लोक जातालो जाल्यार नेक्स्ट इयर दुसरे तिसाला परबी जवळ जवळ 8,000 जातालो. आज तो जवळ जवळ 15 ते 16 हजारांचे लागीं आसा अशें आमचो अंदाज आसा. ठरावीक अंतराचेरूच राहाट आसपाक जाय अशें बी कितें आसता काय? कितें ठरावीक नाही 45 फूट उंचीच्या खांबाचे जे खांब आसात राटाचे खांब म्हणटा तांकां ताजी उंचायेर तो बांदिल्लो आसता. तुमची तरेन कशी जाली? खूब बरी आनी बरे तरेन संपन्न जाली. नवीन देवूळ बांदिल्लें आनी नवीन मुर्ती स्थापन केल्ली नंतर ही पयलीच गड्यांची जात्रा 3 वर्सांनी ही आज संपन्न जाल्ली आसा. आनीक हजारांनी लोक जे आमकां अपेक्षीत आशिल्ले त्या प्रमाणे मोठ्या संख्येन लोक आयले. लोकांकय खुशी जाली आनी सगळीं कामां वेवस्थीत जालीं. हाजे बद्दल आमकां सगळ्यांक आनंद जाता. शासकीय यंत्रणेन म्हणजे कलेक्टर, मामलेदार, पोलीस यंत्रणा तशेंच ट्रॅफिक यंत्रणा, आरोग्य सेवा ह्या सगळ्यांनी आनी पंचायतीनय बी आमकां बहुमोल सहकार्य केलें आनी ह्या सहकार्या लागून ही बरे तरेन आज संपन्न जाल्ली आसा. कशी जाली ह्या वर्साची गड्यांची जात्रा? ती वर्सां जाल्ला आनी तेच्या पेक्षा खूब बरी जाली. इतले लोक केन्नाच जाल्ले नाशिल्ले आनी ह्या वर्साक नवीन मुर्ती बसयल्यार म्हाका दिसता नवीन जात्राक लोक खूब आयले. अशें लोकांक रावपाक जागा मेळ्ळें ना. अपेक्षे प्रमाणे चड लोक जाले. अपेक्षे चड लोक आयले. म्हणजे आयज दिसा ही जात्रा जाली पयली म्हणजे सुरवात केन्ना साकून जाता कशी जाता मातशी डिटेल? सुरवातीक गेले वर्साक ह्या जात्रेचें निमंत्रण दिवपाक 7 दिवस 8 दिवस सगळं लोलये, पैंगीण, खरगाळ हे सगळे जे देवाचे जे तरंगा किंवा जे टोके बी आसा ते सगळे फिरता आनी फुडल्या वर्साक आपल्याली जात्रा आसा म्हणून तुमी येवचे सगळे देवांनी म्हणून देवा प्रत्येक एका देवाक आमंत्रण दिवन येता. आनी आतां तेजी जात्रा सुरू जाता ही एक बुधवाराक कोण फोडून जाता. अक्षय तृतीये नंतर ती जो टायम हें जाता मूर्त मेळटा त्या मुर्ताक कोण फोडटा आनी दुसऱ्या बुधवाराक जैतान जागो जाता. त्या नंतर दुसऱ्या फुडल्या बुधवाराक चोरां जागो जाता आनी मागीर ब्रेस्ताराक गड्यांत तेल घालता. जे 4 गडे बांदता त्या गड्यांक तेल घालता आनी मागीर दुसरी शुक्राराक जुजाची जात्रा आसता.
खूब लोकां गांवांत लोक जीव लायता आपल्या भुरग्याक सुनाक आनी नंतर जो राट करता मनशां बांदपाचो 4 मनशां बांदपाचो गड्या बांदपाचो तो राट केला तो शेनवारी सकाळी 8 वयर चडयता खांबाचेर चडयता आनी मागीर जात्रेक सुरवात जाता आनी बरोबर 4-4:30 वरांचेर गड्यांक हांगच्या खावटाचो हाडटा वाजत हाडटा आनी ताका पांयाचेर न्हाता उदक आता उदक येता आनी मागीर थंयच्यान ते देवा मेळून बेताळाचे हातपुसा पयर मेळटा बेताळा मेळटा आनी मागीर तांकां ते गरे गरे. ते तुपता आनी ते तुपतात ते मेथी म्हणून आसता ते तुपता आनी प्रत्येक गड्याक 4 तुपपाचे पूण सद्या 2 तुपता आनी 4 गड्या तुपल्या नंतर त्या वयर राटाचेर चडयता कामाचेर तांकां बांदता वस्त्र पळय अशें वस्त्रांक तांकां बांदता आनी गरगरा फिरयता फक्त वस्त्रांनीच बांदता तांकां वस्त्रांनी बांदता कळ्ळें तुजे छाती बांदता आनी पांयां बांदता आनी ते गरगरा फिरयता ते आनी फिरयतकीच ते सांगता की लोलयेकार आयले पैंगीणकार आयले खरवाळकार आयलो आनीक खुशी जाली म्हणून तुमची चौगुले बसले तुमी विचारता आनी सकाळी होय म्हणटकीच तर गरगरा फिरयता अशी जात्रा म्हाज्या हेतूंक केन्नाच आमी पळयली ना खूब वर्सां जालीं व्हरून जात्रा जाल्या ती बरी पैकी जाल्या आनी सुशेग जाल्या कोणाक कटकट कसलीच ना हे कितली उंच आसता सादारण जवळ जवळ 45 45 फूट 45 फूट आनी ते आतां ह्या वर्साक मातशें जाल्लें आसा जीण जाल्ली आसा आनी तरी ताका लागून माडी 2 जादा बांदल्यो आनी जात्रा केली यात परत केन्ना आता फुडली जात्रा 3 वर्सां एकदम 3 वर्सां एकदां